आज परशुराम गोमंतक सेना यांच्या वतीन आमचे रहिवासी मयगांवचे रहिवासी सखाराम माटणेकर तांकां नवीन वास्तू अर्पीत करपाक लागून संबंध गोंयचे परशुराम गोमंतक सेनेचे अधिकारी खास करून उपस्थित आमचे मित्र शैलेंद्र वेलिंगकर सतिनेशकर आनी ज्यांच्या फुडारपणान हे संकुल आज आमकां प्रदान करपाक आमची संद मेळ्ळी ते आमचे अमित सरदेसाई त्यांच्या सौभाग्यवती आणि सगळे धर्मिस्थ जमलेले सगळे आजच्या ह्या समारंभाक मित्र परिवार सखाराम माटणेकरांचे सगळे घरचे आणि उपस्थित भावांनो भयणांनो खूप आनंद जाता आमच्या ह्या मया गांवांत जे खरोखरच असे नेडी गरजवंत असे जे लोक आसा तांकां संकुल जेंका ना अशे तरेचे लोक ज्यांच्या जीवनात सुदार हाडपाचो ज्यांच्या जीवनात आनंद हाडपाचें काम हे आयज परशुराम गोमंतक सेनेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी आणि खास करून अमित सरदेसाई त्यांचे परिवार त्यांच्यानी केल्ले आसा हांव त्यांचे पयल्यान पयलीं मनाक काळजासून त्यांचे आभार व्यक्त करता जी जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा अशा ह्या घटकांक खंय तरी त्यांच्या जीवनात आनंद हाडपाचें जें काम करपाक जाय ही जबाबदारी आयज तेंच्यांनी पेललेली आसा आमच्या खात्यावयली जबाबदारी तेंच्यांनी पेरून आयज हे संकुल तांकां बांदून नव्या तरेन बऱ्या तरेन बांदून दिल्या बद्दल देवीचे आशिर्वाद देवी केळबाचे आशिर्वाद सगळीत करच्या दाम्पत्यांचे तशेंच परशुराम गोमंतक सेनेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हे सगळीत लाभात रावतले हे सत्कार्य हे देवाचें जें कार्य आयज तेंच्यांनी जे आरंभ केल्ले आसा मये गांवांत अशेंच तांकां देवान धाडस दिवचें तांकां शक्ती दिवची आनी आर्थीक दृश्ट्या जे बळ मेळपाक जाय हे आपोआप मेळत रावतलें हांव शैलेंद्र बाबाक सांगूंक सोदतां की अशा तरेचे हे धाडस तुमी जे केल्लें आसा हे धाडसाक खूब म्हत्व आसा जे धाडस तुमी दाखयलें ऑटोमॅटिकली ही सगळीं कामां जायत गेली आनी आयज तुवें जशें सांगलें की प्रत्येक जो व्यक्ती काम करणारो आसा त्या व्यक्तीने स्वताच्या आपल्या इच्छेन हांगासर अर्ध्या किमतीन सुद्दां काम करून हे काम निर्मिती जाली अशाच तरेचे धाडस आमी काही गरजवंत लोकांक करीत आसात आमच्या ह्या मये गांवांत जी घरां आमकां बांदपाक जाय ती आमी थोडीशी फोकस केल्ली आनी तितून हेय बी घर आसले पण जी जबाबदारी आमच्या पासून करूंक जाय ती आमच्या शैलेंद्र बाबान केली हांव तेजे मना काळजासून अभिनंदन करता आभार व्यक्त करता